हे वर्स जे आसा राज्याभिषेक छत्रपती शिवाजी महाराज जावन 350वें वर्स 350th इयर अँड दॅट कॉल्स फॉर अ सेलिब्रेशन ऑफ आमच्या छत्रपती शिवाजी महाराजाचें जे योगदान आमच्या देशा खातीर जावं नाल्यार आमच्या अस्तित्वा खातीर खूब म्हत्वाचें आसा आनी ते शिवजयंती लोकांक कळची आनी भुरग्यांक नव्या पिढीक कळची आनी तांच्या हातूंतल्यान पर्यटक बाकीचे जे येतात तांकां एक हें मेळटलें बट इम्पॉर्टंट इज टुरिजम डिपार्टमेंट वील सपोर्ट इन 5 मेजर टाउन्स सो वी आर एबल टू एन्श्योर that Shiva Jayanti in these 5 major towns becomes a part of the celebrations of 350 years of Rajya Abhishek of Chhatrapati Shivaji Maharaj. Chhatrapati Shivaji Maharaj काल कितें केला ते कोणें केला ते खरेंच म्हाका दिसता something which should have not happened and such type of instances should not ever happen in Goa to spoil the communal harmony of Goa. So म्हजें एकूच मत आसा की गोंय सदांच we have always shared an example of communal harmony. We shouldn't allow people to come and disturb. सरकार हाजेर ठाम आसा, मुख्यमंत्री हाजेर ठाम आसा and if required nipping in the bud समज करचें पडटा nipping in the bud करचें पडटलें. हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम केन्ना जेन्ना कांयच अशें जाल्लें ना फुडें जावंक जायना आनी काल जें जालां आय थिंक आय शेअर माय रिग्रेट्स. इट इज इम्पॉर्टंट that we need to all come together and work towards a better society.